संतोषाची गीता गावन सौम्या मी येता वेदी भोवती तुझ्या मी रावता काळजा मोना एकवटा अर्घा स्तुती बलिदान सर्गी बापाकास भेटयता संतोषाची गीता गावन सौम्या मी येता वेदी भोवती तुझ्या मी रावता काळजा मोना एकवटा अर्घा स्तुती बलिदान सर्गी बापाकास भेटयता गोटा एक जाऊन अर्घा दिता उपकाराटोन बली भेटयता उतर आयकता जेवणात भाग घेता आमकांच मोडून सासांची येवंक आदार मागता संतोषाची गीता गावन सौम्या मी येता वेदी भोवती तुझ्या मी रावता काळजा मोना एकवटा अर्घा स्तुती बलिदान सर्गी बापाकास भेटयता समेस्त आमी एक घडीवर बसया मोगाळ भवन आनी भयणीनो देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्त म्हणून मागता आनी ह्या मिसाच्या बलिदानाक मोगाचो येवकार मागता आज पयले फावटी आमच्या बिरगजीची 7 जाणां भुरगीं जेजूक कुमगारा रोपी जेजूचे मांस आनी रगत जावं तांच्या काळजान घेता तांचो संतोश असो दीस आनी ह्या संभ्रमान वांटेली जाल्यार तुमकां सगळ्यांक मोगाचो स्वागत म्हणटाना आयचो प्रधान याजक जावन आमचे संगी आसा मानदी बाप जे बी क्रास्ता गांवांत ते बेळा फिरगजीचे आमच्या मंगळूर DSCचे याजक विविध फिरगजांनी संस्थांनी जायतो वावर केल्लो अनुभव आसा प्रत्येक जण आमच्या मंगळूर DSCच्या लायक आयोगाचे संचालक जावन सेवा दितात मात्र न्ही प्रस्तुत सांतोनिसो आस्त्रो जेप्पू हांगासर डिरेक्टर जावन फाटल्या वर्सांनी ते सेवा दिवन आसात मंगळूर DSC खातीर जायतो वावर केल्लो याजक जावन आसात आज तांच्या बच्चेचें भुरगें बेंडलीन हांगासर आसा रॉन एस्टेटांत ती रावतात वेलंकणी वाड्यांत पाद्राबाच्या बच्चेच्या भुरग्याक दुवेक कुमगार आनी त्या देखून आज ह्या भुरग्याक कुमगार दिवंक तशेंच तांकां हांवें मिसाचें बलिदान भेटोवंक देवाच्या उतराचो नियाल दिवंक विचारल्या वेळार पाद्राब मोगान आमचे आपोवन स्विकार करून आमचे संगत आसा त्या देखून तुमच्या सुमेस्तांच्या तर्फेन पयल्यान पयलें पाद्राबाक हांव मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा स्वागत तुमकां पाद्राबान ह्या मिसाच्या बलिदानाची 13वां ह्या पर्यासात अर्घ जावन मीस भेटयतात वियान्ना जानिस कुटिनोच्या पयल्या कुमगाराच्या संदर्भात अर्घ मीस भेटयतात जेनिफर आनी विन्सेंट कुटिनो पवित्र काळजो वाडो हेनरी आनी हेलेन लोबो पवित्र काळजो वाडो फ्रेडरिक कुटिनो आनी कुटाम सांजूद वाडो फ्लाविया डिसोज आनी कुटाम वेलंकणी वाडो एन्सिका इवांका नजरेत मादतेचो वाडो डायल आनी वियोला कुटिनो तांच्या लग्नाच्या पयल्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी सांजूद वाडो अनिल आनी विनीत सिक्वेरा तांच्या लग्नाच्या 10व्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी मदतेचो वाडो क्रिस्त डिसोजा बँगलोर डिस्टिंक्शन पास जाल्ल्याक आनी बऱ्या कॉलेजींत सीट मेळ्ळ्या खातीर जेस्विता डिसोजा जल्म दिसा संदर्भी सांजूद वाडो जेम्स आनी सविता डिसोजा तांच्या लग्नाच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी सांजूद वाडो गॉडफ्री आनी प्रेसिडेंट ऑफ मदर तेरेजा वाडो जॉयन आनी रेनिश रेगो पालाडका ग्लेनिटा सेनोरा डिसोजा पवित्र काळजो वाडो जेडन पिंटो पवित्र काळजो वाडो घरचाल माबसोद मीस भेटयता जेनिफर आनी विन्सेंट कुटिनो पवित्र काळजो वाडो जेम्स आनी सविता डिसोजा सांजूद वाडो अनिल आनी विनीत सिक्वेरा मदर तेरेजा वाडो फ्रांसीस कुटिनो सांजूद वाडो जेसिंता रेगो नासिक देवदीन मार्सेलिन साल्वादोर डिसोजाच्या मार्सेलिन आनी साल्वादोर डिसोजा आत्म्यापासून मीस भेटयता जेनिफर आनी विन्सेंट कुटिनो पवित्र काळजो वाडो देवदीन साल्वादोर कुटिनो आनी जेसिंता फेर्नांडीसाच्या आत्म्यापासून मीस भेटयता जेनिफर आनी विन्सेंट कुटिनो पवित्र काळजो वाडो देवदीन सिल्वेस्टर आनी कॉसेस कुटिनोच्या आत्म्यापासून मीस भेटयता जेनिफर आनी विन्सेंट कुटिनो
पवित्र कालवाडो देवदीन नतालिया आणि बेजे सिकोराच्या आत्म्यापासून मीस पिढीता जेनिफर आणि विन्सेंट कुटीनो पवित्र कालवाडो देवदीन तेरेसा आणि एलियास मतायसच्या आत्म्यापासून मीस पिढीता जेनिफर कुटीनो आणि विन्सेंट कुटीनो पवित्र कालवाडो देवदीन राईमंड डिसोच्या आत्म्यापासून मीस पिढीता फ्लाविया डिसोज आणि कुटांबेलांकणी वाडो देवदीन जेकब लोबोच्या आत्म्यापासून मीस पिढीता जेम्स आणि सविता डिसोजा सांजूद वाडो देवदीन संतान डिसोच्या आत्म्यापासून मीस पिढीता जेम्स आणि सविता डिसोजा सांजूद वाडो देवदीन रिचर्ड नजरेताच्या आत्म्यापासून मीस पिढीता हेलेन नजरेत आणि कुटाम मदर तेरेसा वाडो देवदीन रिचर्ड नजरेताच्या आत्म्यापासून मीस पिढीता प्रवीण नजरेत मदर तेरेसा वाडो देवदीन अल्बन सिक्वेराच्या आत्म्यापासून मीस पिढीता अनिल आणि विनीत सिक्वेरा मदर तेरेसा वाडो देवदीन हेनरी आणि स्टेला पिंटोच्या आत्म्यापासून मीस पिढीता गॉडफ्री आणि प्रेस्टी पिंटो मदर तेरेसा वाडो देवदीन विन्सेंट आणि स्टीवन पिरेराच्या आत्म्यापासून मीस पेडेता सोनिया पिरेरा नागोरी देवदीन सिसिली आणि वलेरियन वेगसच्या आत्म्यापासून मीस पेडेता अशोक वेगस दुबई देवदीन कामिल लोबोच्या आत्म्यापासून मीस पेडेता ग्लेनिटा सेनोरा डिसोजा पवित्र कालचा वाडो या सर्व त्या सवांगातीर या मिसच्या बलिदान वेळी मागताना आमची ते सवा मागणी जे कितें घेवन या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक आमी हांगासर आसा ही सकट त्या सवां समर्पण कर या मिसाच्या बलिदाना वेळी देवाची कृपा मजत आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आनी प्रत्येक जावन हे पयलो कुमगा संघवेच्या या भुरग्यांचेर आमी मागून घेवया कोणी लेट आयल्यार हांगासर मुखार जागो आसा मुखार दादल्यांच्या कुशी मुखार बांकली आसात मुखार येवन बसचें बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो मोगाच्यानो एका कुटुंबाच्या स्पिरितान जेजू क्रिस्तान घडलेल्या पवित्र एवकारिस्ताच्या बलिदानान वांटेली जावंक ह्या वेदी बरोबर जमलेल्या तुमकां सोमेस्तांक देव बरो दीस दिव म्हूण मागता आनी ह्या बलिदानाचो मोगाचो स्वागत मागता आयची देवस्तुती पवित्र आत्म्याचें येणें दिता आमकां बरोवशेचें देणें म्हणलो संदेश दिता पुनः जिवन जाल्लो जेजू क्रिस्त पवित्र आत्म्या मुखांत्र आमचे ते निरंतर बिडार करता आनी आमकां बरवशान भरता ह्या पवित्र बलिदानांत वांटेली जावचे आमी पवित्र आत्म्याच्या बळान बरोवशेची जिणी जियोंक देवाचो आदार मागया मोगाच्यानो आज आमच्या पिरगजेंत पयल्या कुमगाराचो संभ्राम आमच्या पिरगजेची 7 जाणां भुरगीं पयले पटी जेजूक तांच्या काळजांत स्विकार करतात आज जेजूक सेवंक ती आयती जाल्यांत आसता तसो जेजू तांकां सर बेसावांनी बरोवन दी तांच्या मुखल्या जिवितान जेजू जावं दी तांच्या जिणेचें केंद्र तांच्या आवय बापायक आनी पिरगजीक ती जावं दी संतोशाचें तारण जेजू द्वारे तांची जिवीत परजळून दी आनी जायत्यांक जेजूचो स्वादीक परमळ दिवची सुबीत पुलां जावन ती पुलोवन दीत म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया मोगाच्यानो हे दोडूस भोव आपुरबायेच्या आनी सोबीत उतरांनी आयच्या दिसाचो महत्व आमकां कळयला तर आज सोम्याचो हप्त्याचो पयलो दीस सोम्याचो दीस आनी सांगातास देवाचें उतर आयकूंक आनी हो सॅक्रिफीस भेटोवंक आनी ह्या 7 जाणां भुरग्यांक पयलो कुमगार दिवच्या संदर्भी आमी सकडी देवाच्या आशिर्वादान भरलेली जावं म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया आमी हें बलिदान भेटोवंक फावो न्हय एक ना एक रितीन आमी फाटीं आसाव पाताक केलां सुखी केल्यात हें सर्वांचें भोगसाणें मागून आतां आमी सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो तुजो अनुसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पुस्तकांत सुद्दां सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सृष्टरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून
आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझा दोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता सोमिया देवा देवाचे शेले तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्या पोचलाय आमचे मागे मानून घे की त्या पवित्रज्ञा सांगावी देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. आमच्या दसवां खातीर आमी मौनपणी मागया. सर्गींच्या बापा पुनर्जिवन जाल्लो तुजो पोत सगळो पवित्र आत्म्यान भरलो आनी महिमेवंत जालो. आमकांय ताणें हो पवित्र आत्मो बसयला. आमच्या सांगात तो आसतलो आनी आमचे भितर तो जियेतलो म्हूण जेजून आमकां खात्री दिल्या. तर ह्या स्वताच्या आत्म्याक पाठय आनी ताच्या आदारान जेजूचो मोग करूंक आनी ताच्यो आज्ञा विश्वासीपणान सांबाळूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. तवल फिलिप समारिया शहराक गेलो आनी थंय क्रिस्ताक परगटूंक लागलो. ताची शिकवणूक आयकून आनी तांणी केल्ली असर्या पळोवन फिलिपाच्या संदेशाक लोकां जम्यांनी एक मनान गमन दिलें. देवसार लागल्या सबारातावन
अशुद्ध आत्मे किकराट्यो मारन भायर बेतले. जायते आर मारले आनी पांगले गूण जाताले. ह्या पासो ते शहर वट संतोषान आसले. समारिया घरांनी देवाचे उतर मानून घेतले. ही खबर जेरुसलेमांत आशिल्ल्या धर्मदूतांनी आयकली आनी तांणी पेद्रूक आनी जुवांक तांचे सरशीं धाडले. ते थंयसर पावतच तांच्या बावर्त्यांनी पवित्र आत्म्याक घेशे तांणी तांचे पासोन मागणें केलें. कित्याक तांच्या मदल्या कोणायचेरी ते दोलपर्यान पवित्र आत्मो देंवोन नातलो. तांकां सोम्या जेजूच्या नांवार पवित्र स्नान मात्र दिल्लें. तवल पेद्रून आनी जुवान तांचेर आपले हात दवरले आनी तांणी पवित्र आत्मो घेतलो. देवाचे उतर हे. ताची महिमा गीतां गायनांनी वणया. ताची गीत गाजया. देवाक सांगा कितली विचित्र तुजी कर्तव्या. भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोबुटया. सगली पृथ्वी तुझे मुखार सरपोटा. तुझी वागणी करता तुझ्या नावाची कीर्त गायता. येया आनी देवाची कर्तुवा पळया. मनशा मध्ये आमकां ताटा करता तसली ताची कामां. भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोबुटया. दर्याट आनी सुखीदान दिसता पर्यान सुकयलो. सुकलेल्या अळव्यांतल्यान लोक पांय बीन नासता उतयलो. ह्या पावसांत आमी ताचे उद्देशी संतोष पावया. तो आपले पोतवेन सदां स्वासवड चलयता. भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोबुटया. भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोबुटया. सान पेद्रोच्या पयल्या पात्रांतले वसप. प्रिती मोगाचे न्हू. क्रिस्ताक समी म्हूण तुमच्या अंतस्करणांनी मनान ओळखा. तुमचे थंय आसल्या भरवशाचे कारण विसरतल्या हरेकल्याक जाप दिवंक तुमी सदांच तयार आसूंक जाय. तरी पूण हें काम नम्रतेन आनी मर्याद दिवन करा. तुमचे अंतस्कर नितळ दवरा. कित्याक क्रिस्तांतय तुमी आदारतात ते बरी सालीची निंदा करन. कोणी तुमकां उलयतात जाल्यार उलयताच तेच लजेक पडटले. कित्याक तुमी कश्ट सोंसचे म्हूण देवाचे खुशी जाल्यार वायट आदान शिक्षा सोंसचे प्रास बरे. आदारले खातीर तुमी कश्ट सोंसचे चड बरे. अशें क्रिस्ता निर्प्राती जाल्यारय अपराध्यां पासून म्हणजे आमा बापयांक देवातय पाटी हाडचे पासून एकच पुटी मौन पावलो. कुडीत तुजो जीव काडलो आनी आत्मे ताका परतेन जिवंत केलो.
देवाचे उतर हे. Alleluia, 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 Alleluia. जो कोण मुजो मोग करता तो मुझे उतर पाळता म्हणटा सोमी तवळ मुजो बाप ताचो मोग करता आमी दोगी ताचेशी येता. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्या वेळी जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यात. तवळ हांव बापा लागीं मागतलों. तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी हो तुमचे सोवे सदां काल रावतलो. तोच तो स्वताचो आत्मो. संवसार ताका घेवंक शकना कित्याक संवसार ताका वळखना, पूण तुमी ताका वळखतात कित्याक तुमचे सांगाता आनी तुमचे थंय तो रावता. हांव तुमकां आतां परी सोडून वचना. हांव तुमचेशी परत्यान येतलो आनी थोड्या वेळा उपरांत संवसार म्हाका पळोवंचो ना, पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात. हांव जियेतां देखून तुमी जियेतल्यात. हांव म्हज्या बापा थंय, तुमी म्हज्या बापा थंय, म्हजे थंय आनी हांव तुमचे थंय आसा म्हूण त्या दिसा तुमी समजतल्यात. म्हजे उपादेश पाळण घेवन ते पाळटा तो म्हजो मोग करता. जो कोण म्हजो मोग करता ताचो म्हजो बाप मोग करतलो, हांवूय ताचो मोग करतलो आनी ताका म्हजी वळख दितलो. देवाचें उतर हें, वागणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ता तें मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो आनी भुरग्यानो. एक राय आसुल्लो. तो ताच्या परजेचो जायतो मोग करतलो. त्या लोकांची ताच्या परजेची तो तवळ तवळ भेट करतलो. भेट करून मात्र न्हय, तांचें सूख दूख तो विचारतलो. आनी लोकांकी त्या रायाची भोव रितीची वळख आसली आनी लोकूय ताचो मोग करतलो. तो तांच्या हळ्ळेक येत आसतना फुलांचे झेले फुलां तुरय घेवन मुखार येतलो आनी ताका संगीत दिवन नाच करून तांच्या हळ्ळ्यांक तांच्या रायाक ते स्वागत करताले. रायान हें कर्ण सुमार तेंपा उपरांत राय एक दीस चिंता, आनी हांव ह्या लोकांक सांगात रावूंकूच चिंता. येदोळ हांव म्हज्या रावळेर येतावन म्हज्या परजेक हांव भेट करतलो. ह्या नंतर हांव म्हज्या लोकांक सांगता म्हज्या हळ्ळेंतूच म्हजें बिडार हांव करतलो म्हणून चिंता आनी हळ्ळेंतूच ताचें एक बिडार तो बांदता. आनी अशें राय
ताच्या परजे सांगता जीव मुखार सरता. मोगाच्यानो तशेंच घडलें जेजूनी ह्या संवसारी आयिल्ल्या वेळार ताणें आमच्या सांगातार आमचे खातीर तो येवकरिस्ताच्या साक्रामेंता मारिपात तो भरपूर रितीन आमच्या सांगाता आसा म्हूण दाखोवच्याक ताणें निमाण्या ब्रेस्तारा ताच्या हातांत उंडो घेवन ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची म्हणून सांगून तशेंच काल्स हातांत घेवन तो म्हणालो ही म्हज्या रक्ताची काल्स तुमचे पसत तें सदांच वाळवतलें म्हणून सांगून ताणें आमच्या सांगाता जिवची एक भोव अपुरबायेची मांडावळ केली आनी ती मांडावळच आसा येवकारिस्ताचो साक्रामेंत. येवकारिस्त संवसारांतलो मिसाच्या बलिदाना वेळार हें आजाप सडीत रितीन जाता म्हणून ताणें परगट रितीन सांगलेलें आमी वाचता. मोगाच्यानो सांत कार्लो आकुतीस म्हणलो युवाक सांत तोय म्हणटा येवकारिस्त सर्गाक वेसो म्हजो राज रस्तो. आनी अशें संवसारांत हांव सर्गाक वेचें एक वाट एक राज रस्तो आसा जाल्यार तें तो एक येवकारिस्त साक्रामेंत मात्र. कार्लो आकुतीस ल्हान प्रायर्स येवकारिस्ता थंय सडीत मोगान आनी त्या येवकारिस्ता थंय आकर्शण करच्याक हेरां भुरग्यांकी तो हाडटलो आनी येवकारिस्ताच्या आराधनाक पात्र घेवंक वांटो घेवंक तो प्रेरीत करतलो. जेजू नीज जावन येवकारिस्ताच्या साक्रामेंतान तो खरोच हजर आसा म्हणून ताणें सांगिल्लें आसा. आनी तितलें मात्र न्हय येवकारिस्त आमच्या आत्मीक जिणेक भोव चड उपकारता म्हणून ताणें सांगिल्लें आसा. तर मोगाच्यानो आज आमची हांगासर आसची ह्या फिरगजेची 7 जाणां भुरगीं पयलो कुमगार घेवंक वेता आसतना तांच्या जिवितांत तांणी बगूंक जाय येवकारिस्तान ह्या उंड्या आंतनी वायनान जेजू खरोच हजर आसा आनी तो जेजू आपणाच्या काळजान येवन रावता तो सांबाळटा आनी मुखली वाट दाखयता म्हणलें ह्या भुरग्यांच्या मतींत कंसून दी म्हणून आमचें मागणें. जेजू येवकारिस्ताच्या साक्रामेंता मारिपात आमचें पालन पोशण करता. पोरण्या सोल्ल्याच्या पयल्या रायाच्या पुस्तकांत 19 अध्याय 1 तावन 18 वळींत आमकां वाचूंक मेळटा एलिजा प्रभादेची काणी. एलिजा प्रभादी बाल देवाक साक्रिफीस जाल्ल्या उपरांत जेजेबेल राणये मारिपात कश्टालो आनी असल्या एका कश्टांत बेजारांत तो आसल्या वेळार ताका तेंतावन पळापळ घेवंक जाय आसली तांचे कश्ट परिहार करूंक जाय आसले. आनी असल्या एका संदर्भार देव ताका होरेब पर्वताची वाट दाखयता. पूण ताचे कडेन तो आतां अस्कत जाला खंतीन बेजारांत तो एकसुरो जाला आनी ह्या वेळार देव ताका सेगींच्या उंड्या मारिपात ताका काण दिता आनी पवित्र पुस्तक सांगता त्या काणा मारिपात तो 40 राती 40 दीस पर्यंत ताची वाट चलोवन होरेब पर्वताक गेलो म्हणून सांगता. तर मोगाच्यानो येवकारिस्त आमच्या जिणेक एक पालन पोशण करचें खाली आमच्या कुडीक मात्र न्हय बगर आमच्या आत्मीक जिणेचें हें पालन पोशण म्हणलें आमी लखूंक जाय. देखून मादर तेरेसा सांगतली आपणाची सेवा करचें पयलें
सकाळीं उठोवन मिसाचें बलिदान भेटोवंक जाय आनी साक्रामेंताक आराधन करूंक जाय म्हूण ती सांगताली. खंयचेंय काम करच्या पयलें मदर तेरेसा हर एक दिसा सकाळींचें मीस भेटोवनूच आनी साक्रामेंता मुखार दिमी घालून आराधन करूनच तिचें जिवीत ती सुरवात करताली. अशें मदर तेरेसा खंयच्या गांवांत पळया मिसाचें बलिदान ना तें तिणें तिचें कोवेंती उक्तें करूं ना म्हणून आमी वाचता. मोगाच्यानो येवकरिस्त आमचें कुटाम मोगान एकवटायता म्हणलें आनी एक सत आसा. दाखलो तुमकां दिवचो जाल्यार आमी सक्कडी ह्या इगर्जेंत आसात म्हण चिंत्या. काळोख जाला, सांज जाल्या, एकच फावटी करंट गेलो, हांगासर जनरेटरी चलोवंक ना तो व्हडलो आनी तो व्हडलो एकलो एक वात पेटयता आनी त्या वाती मारिपात सगळ्या इगर्जेक उजवाडाची एक किर्ण पांगता. आनी जर तर सकाळांनी हे वाती पेटयल्यो जाल्यार वाती वेगवेगळ्यो पूण उजवाड एक. तशेंच आमच्या जिवितांत हो एकवटाचो गुर्त आसा येवकारिस्त. आमी वेगवेगळी कुटुंबाची, आमी वेगवेगळी भासो उलोवंक आमी शकता, दुसऱ्या दुसऱ्या इस्कॉलाक आमी वेता, दुसऱ्या दुसऱ्या कॉलेजीक आमी वेता, दुसऱ्या दुसरे टॅलंट आमकां आसात. आमी वेगवेगळ्या तराची आमची रीत भास आसा तरी येवकारिस्त आमकां सगळ्यांक एक. येवकारिस्त आमकां सगळ्यांक सांगाता दवरता. येवकारिस्त आमचे कुटाम मोगान बांदून हाडूंक आमकां आदार जाता म्हणलें ह्या घडये आमी समजोवया आनी मागया. पवित्र पुस्तक आमच्या वांजलांत 17वो अध्याय 22वी वळ आमकां सांगता, बापा ते सोमेस्त एक जावन, तूं म्हजें थंय हांव तुजें थंय एक जावन आसचें बरें, तेय आमचें थंय एक जावन. येवकारिस्ताचें हो एक गुट आनी हेंच जाय आसलें जेजूक. आमी सगळ्यांनी एका भाशेन एका कुटुंबा भाशेन जिवोवचें. येवकारिस्त आज आमकां शिकयता एकामेकाचो मोग करूंक, बोगसाणें दिवंक, वांटून घेवंक आनी हेरांचें जतन करूंक आमकां येवकारिस्ताचें हो साक्रामेंत आमकां शिकयता. देखून मोगाच्यानो आमच्या घरांनी आसचें ल्हान ल्हान झगडचे संगती, शेजारां ते झगडचे संगती आमी काडून उडोवया. आमी एकामेकाचें इश्ट जावन जिवोवचें. आमी सत उलोवंक, पोट मारिनासतना सत उलोवंक आनी आमच्या आवय बापायक विधेय जावन जिवोवची कृपा ह्या येवकारिस्ता मारिपात आमकां लाबून दी म्हणून आमी आज मागया. मोगाच्या भुरग्यांनो, तुमी कुमगार कणगेतल्यानो तुमच्या आवय बापायक तुमी गौरव दिया. तुमच्या घरांत आब व्हडली माय आसा जाल्यार तांकां तुमी कुमोग करा. तुमी तांच्या सांगाता, माय बापा सांगाता हर एक दिसा संजेर मागणें करूंक तांकां आपया आनी तुमी मागणी करात. इस्कॉलाक गेल्ल्या वेळार तुमी हेरांक गौरव दिया. सांगातांगडे, क्लासमेटांगडे तुमी मोगान जियोवंक प्रयत्न करा आनी हेरांक भोगसून जियोवची कृपाय जेजू कडेन मागा. तुमी इगर्जेक गेल्ल्या वेळार सदांय मिसाचें बलिदान भेटोवंक तुमकां अवकाश आसा जाल्यार तो अवकाश तुमी सोडचो न्हय. मावूनपणी मागणी करा. तशेंच जेजूक भक्तीपणी तुमच्या जिवितांत तुमी घेयात आनी तुमच्या घरांत तुमी व्हरा. तुमी आवय बापायनो ह्या भुरग्यांक बरी देख दिया. सांगाता भुरग्यांक आनी घेवन सांजेचें मागण्याक अवकाश करात. एकामेकाक तुमी भोगसून जियात आनी तेंच भोगसाणें तुमचीं भुरगीं शिकतलीं. तुमच्या भुरग्यांक एक आदर्श जातलें. तुमी भुरग्यां सांगाता मिसा घेया आनी भुरग्यां सांगाता साक्रामेंत घेया आनी ह्या साक्रामेंताचें महत्व तुमी समजया आनी भुरग्यांक शिकया. निमाणें तुमी मोगान जियेया, त्याच मोगान तुमचीं भुरगीं मोगान वाडटलीं. मोगाच्या भुरग्यांनो, आज व्हड एक संतोश असो तुमचो दीस.
ह्या तुमच्या संतोशांत विगार आनी आमी सगळीं सांगाता मेळोन तुमकां आमी बरें मागता. तोच जेजू आज तुमचे ते सुरवात केल्लो तो मोग वाडोवन दी, सडोवन दी, तुमच्या घरांनी तो भरून दी. तुमी तुमच्या वाड्यांत आदर्श भुरगीं जायात, हेरांक आकर्शीत करूंक भाग्यवंत कार्लो आकुतिसा बरी. तुमी जेजू शांत तुमकां समजणी मेळटा तीच हेरांक सांगूंक मुखार सरात. तुमच्या कुटुंबांत तुमी एकामेका थंय मोगान जियोवची कृपाय तसो सर्वेस्प देव तुमकां दिव म्हणून आमच्या मागणी. तीच कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. उबे रावया. एकाच देवाक सतमंता सर पदवेदार बापतो सर्गा आनी पृथ्वी दिसत्या आनी ना दिसत्यांचो सर्वस्वचो रचनाक आनी एका सोम्यान जेजू क्रिस्ता म्हणटा देवाचो एकटोच पोतो सर काळा आनी बापातान जल्माला. देवातान देव उजवाडातान उजवाड खरें उजवलो करो देव. तो देवातान जल्माला ताका रसूंक ना. बापाच्या सैमाचो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात. आमा मनशा पसत आनी आमचे सोडून पसत सरकार तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मरयेच्या उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पसत पोंस पिलाताकाल ताका घुसार मारलो. ताणें कस कुमारान सोंसलें आनी ताका आनीक पिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवान जालो, सरगार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांची मुसुबी करून वैभवान तो परतून येतलो. आनी ताच्या राजवटीक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्यान सतमंता ईश्वराची जीव जातो. बापा आनी पुताता जाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समस्त नमस्कार महिमा फावो. प्रवाद वरवीं तो उलयलो. एकच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्म स्थापले देव सभे सतमंता पातकांच्या भटकणे खातीर एक पवित्र स्थान आसा मानता. आनी मेल्ल्यांच्या पुन्हा जिवंतपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. सर्गेंच्या मोगाळ बापा सोर आमच्या भुरग्यांची आनी आमच्या पवित्र सभेची मागणी तूं दयेन स्विकार कर म्हूण आतां आमी मागता. बापा पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यांनी तांची जबाबदारी आनी कायदे सदांच उगडास दवरून त्या प्रमाणे जियोवन देखीवन मुखेली जावं तुज्या पवित्र आत्म्यान तांकां बर म्हूण मागता हांव. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या सर राजकीय फुडाऱ्यांनी तांच्या ताब्यात दिल्लेली सर कामां लोकांच्या आनी समाजाच्या बरेपणा खातीर प्रामाणीकपणा करून बरें मोन रज म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगादीन मुखेलपणाची सेवा भेटोवच्या आमच्या भावा भयणींनी तांकां लाभलेले हे मिसांव पवित्र आत्मेच्या मार्गदर्शनाखाल मुखार सून व्हरूंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या पिरेस आनी प्रायवंटा तुजे चेंबर त्यांचे पिरेसीड आनी कश्टान अनवरवेली देर आनी गटाय डबाय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भुरग्यांक युवा जाणांक आनी फिरगज कुटुंबाच्या संद्यांक पवित्र आत्म्याचे सक्तेन भर. सदांच तुजे उपादेश पाळन तुका मानवांची जिणी जियोंक फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आज पयले पोटी तुज्या पुता जेजूक स्विकार करच्या तुज्या मोगाच्या भुरग्यांक जेजू परी एक बरी जिणी जियोंक तांच्या आवय बापय विदेश जावं बऱ्या गुणा शिगुणांनी वाडोवंक
आनी बरो फुडार जोडूंक तांकां तुज्या कुरपेन भर. तशेंच ह्या भुरग्यांच्या आवय बापयक तुज्या आशिर्वादांनी भर. बोळ भलायकी तांकां दी. सदांच तांचे संगी रावून ताणें तांच्या भुरग्यांक मोगान वागोवंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. येवकोरसाच्या मेजा बोवारी जमा जाल्ल्या आमी सर्वांनी देवाचे उपादेश सारके समजून त्या प्रमाणे मोगान जियोवंकू एकामेका सुदारसून भोगसून जियोवंकू पावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या मोगाळ बापा येवकरिस्ती कुटुंबांत विगार आनी याजाक आनी सर भावार्थी सांगाता मेळोवन एक फिरगस कुटाम जावन जियोवची कृपा आमकां तूं दी. येवकरिस्ता मारिपात आमी सर्वांनी सांगाता येवन तुजी खुशी जारी करूंक तुजी एकामेकाची आमी सेवा करूंक तुजो आदार आमकां लाभय. ह्या भुरग्यांचेर तुजें आशिर्वाद घाल. तांच्या आवय बापायचेर आनी सर फिरगस कुटुंबांचेर तुजें बेसांव घाल. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. काणीक मोगाची उंड्या वायनाची बेटोच्या कायल्या सर्वेस पोरा. काणी त्यागाची जिने देण्याची स्वीकार कर आमकां भुरग्यांक तुज्या. काणीक मोगाची उंड्या वायनाची बेटोच्या कायल्या सर्वेस पोरा. काणी त्यागाची जिने देण्याची स्वीकार कर आमकां भुरग्यांक तुज्या. घे ये बापा घे हुंडो घे वाय दी बापा बदलून क्रिस्ता मासारता. घे ये बापा घे हुंडो घे वाय दी बापा बदलून क्रिस्ता मासारता. जिवीत हे आमचे मोलादीक दिर्वे तुज्या आशिर्वादान जीवन आसा. दिसपोरत्या वावरान उरयले तोडे दुबळ्या धाकट्या मोदे वांटून घेता. जिवीत हे आमचे मोलादीक दिर्वे तुज्या आशिर्वादान जीवन आसा. दिसपोरत्या वावरान उरयले तोडे दुबळ्या धाकट्या मोदे वांटून घेता. घे ये बापा घे हुंडो घे वाय दी बापा बदलून क्रिस्ता मासारता.
बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापाक मानता सारकें जमच्याक मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाखाली महिमेक आमच्या नेत्या पवित्र सभेच्या दावाक सगळेस्पोर मानून घे. कणवळ्या बापा आमच्या पातकाक लागून निरापराधी पूत तुजो आमा अपराध्यां पासत कुर्सार मेलो, पूण आमकां आपल्या आत्म्यान बरोवन तुज्या गोपान व्हरूंक तो अपूर्ण पवित्र आत्म्यान बरोवन पुनर्जिवन जालो. ताचे मरण आनी पुनर्जिवनपण संभ्रामून आमी तुका तें बलिदान भेटयता तें तूं स्विकार कर आनी ताचे वरवीं पातकांतली आमकां सोडोवन तुजेशी ओडून व्हर तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वैशाली करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वखणूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाखणी व्हडल्या दबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली. जेन्ना कुर्सार ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम याज्ञान आपल्या याज्ञाक संपूर्णायी दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करून आपलो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो याजक करी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पास्काच्या संतोशान उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सर दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. संसार भरला तुझ्या वैभवान, उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पोराचे नावे येता ताका जय, उत्सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वखणटा. कित्याक तुजे तावनू जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदंतिता नसतेम ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक काश्या परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा कलतेपणी आमी हे मागणी करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची खूट रगास जमच्याक तूं पवित्र कर. भुरग्यानो आतां जेजू हांगासर प्रत्यक्ष जाता. हो उंडो आनी वायन जेजूचे मांस आनी रगास जाता. हें आतां आमी भक्तीपणी पळोवंक मात्र न्हय, आमच्या जिणेंत बगूंक आमी प्रयत्न करया. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार संभ्रमता. तो परदीन जाले त्या राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची.
तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणें, तुमी समेस्त घेयात आनी आणटले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक रगात पातकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे पसत समेस्त मनशा पसत तें वारू तेलें, हे म्हज्या उडासाक करात. Babat tasogut pergatuya. सोम्या जेसू तुझे मरण आम्ही संभ्रमता, तुझे पुनर्जीवन कोण आम्ही प्रगटता, तुझ्या येण्या सोम्या जेसू आम्ही बापा, आमचे सोडवणे पसत तुझ्या पुतान सोसलेल्या कश्टा मरणाचो, ताच्या अनंतभरीत पुनर्जिवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता, आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पडोन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागा जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पस्ताय तांकां तुज्या पवित्र आत्म्यान भर. पवित्र सभें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासनीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोवभगियंत मरयेच्या ताच्या सांजुजे तिचो पोती तुज्या भगवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षींच्या सांजूत देवाच्या आनी समेस्त भक्तां सांगता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण विश्वास धरता हांव. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हण आमी मागता. तुज्या साकरा लियो आमच्या भगवंत बापाच्या, पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता, पवित्र सभेच्या समेस्त गवळी आनी मनेरां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाडसुरे तुजे पवित्र सभेक भवार्थांत आनी प्रिती मोगांत थीर कर. तुजे वजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. खनवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दये करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी तुज्या इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक एक घडीभर आमच्या कुटुंबांत हांव देवदीन जाल्ल्या आमच्या कुटुंबादारांचो मोगाचेचो उडास घाल. तांच्या आत्म्या शांती आमी मागया. तांकां सुमेस्तांक मैपसान तुज्या राजन घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक ददोशी जातेल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडूंदराची आज्ञा आमच्या मनान दवरून ताणें शिकयलेले मागणे आमी सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज जमकां येव, तुजी खुशी सरकार जाता संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी
आनी आमी आमचे सुकल्ल्या मोक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरबशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटय. कित्याक आसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पतकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबट्टाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. हो जेजू देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आमकां पेयल्यांत आमी सुपाक.
अज्ञाते आमच्या प्रकाश तुझो फांकर जिणेच्या पयणात आमच्या बरवशा पातका काळोख निवरा कुर्बे तुझे भेटय सर्गीची वाट दाखय कुर्बे तुझे सर्गीची वाट दाखय जेजू बोल्या गोळ्या जेजू स्वादीत बोळ्या ये काळजातूर बोळ्या स्वागत 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 तुका जेजू बोऱ्या गोळ्या जेजू स्वादीत बोळ्या ये काळजातूर बोळ्या स्वागत 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 तुका मोगळा जेजू तू आज आमच्या काळजांत आयलाय तुका आमी अर्गां दिताव आमच्या काळजांत तूं सदांच राव आमकां सदांच राखून व्हर आमकां जल्म दिवन वागयल्ल्या आमच्या डॅडी मम्मीचेर आनी आमच्या भावा भयणीचेर तुजो आशिर्वाद घाल तांकां बऱ्या भलायकीन सांबाळ आमी तुजी मोगाची भुरगीं जावन वाडूंक जाय आसची कृपा आमकां फावो कर बऱ्या गुणाशे गुणांनी वाडून बरो फुडार आमी जोडीशे कर खंयच्याय वायटाक बली जावंक आमकां सोडनाका जेजू आमी आमचें शिकप बरेकन शिकोवंक समजोनी आनी जणवायन लाबे आमच्या संगता सदांच राव जेजू तुज्या पवित्रत्म्याच्या देण्यांनी आमकां नेटय पवित्रत्म्याच्या फळांनी आमचें जिवीत भरमून मागतांव अर्गान तुका जेजू होगलाप तुका जेजू जेजू आराधान तुका जेजू आराधान तुका जेजू प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा जेजूचो आमी खरो मोग करूं जाल्यार ताच्यो आज्ञा आमी पाळटल्या आनी तेन्ना तोय आमचो मोग करतलोय आनी आपुणूच मोगान आपली वळख आमकां दितलोय म्हूण जेजून आमकां स्पश्ट सांगलां तर ताच्यो आज्ञा मोगान पाळूंक आनी अशें ताच्यो बासवण्यो जोडून घेवंक तुज्या पवित्र आत्म्यान आमचीं काळजां भर म्हूण आमी बरवशान मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी मोगाच्यानो आज हे मिसाचें बलिदान म्हाका हांगासर पेटोवंक अवकाश करून दिल्ल्या मनादी बाप अनिल असो हांव उपकार पावडटां ताच्या सोर मिसां वावरांत हांव बरें मागतां बोवा पुरबायाची लितुर्जी हांगासर सोलून व्हेल्या शिस्तेन आनी सकडांनी मागण्यांत पात्र गमचें हांवें आयकलें
तुमकां सगळ्यांक हांव अभिनंदन पटयतां आनी बरें मागतां. आतां ह्या काळार पवित्र सभा आमकां दिवचें. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमच्या मोगाळ बापान आपल्या एकल्याच पुताच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं तुमकां सोडवण दिली आनी आपलीं भुरगीं केलीं. आपलो आशिर्वाद तुमकां दिवन तो तुमची काळजान संतोशान भरूं. जेजून जोडलेल्या सोडवणे वरवीं बापान तुमकां पातकांतली सुटका दिली. ताच्या पुनर्जिवनपणाच्या देण्यान आमार जिविताचें दायज तुमकां मेळ्ळों. बावर्ता वरवीं जेजू बराबर पवित्र स्नानांत तुमी पुनर्जिवन जाल्यात. आतां तुमचें जिवीत सारकें नवें आनी पवित्र जावन जेजू बराबर सर्गार ससनाच्या सुखाक तुमी पावो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. उबे रावन भुरग्यांच्या वर्साक मागणें आमी सांगता मागया. सर आमी बसया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आज आमच्या फिरगस कुटुंबांत पयलो कुमगार 7 जाणां भुरग्यांनी येदोळूस जेजूक पयले फावटी तांच्या काळजांत घेतलो. आज खंडीत ह्या भुरग्यांक संतोशाचो दीस, दादोसपणाचो दीस, उल्हासाचो दीस. त्या लागून सगळ्या फिरगस कुटुंबा तर्फेन हांगासर हाजर आसच्या बाप JB क्रास्ता, बाप लिओ वेगस आनी तशेंच तुमच्या सुमेस्तांच्या तर्फेन ह्या सक्कड भुरग्यांक हांव उल्हास पडयतां, अभिनंदन पडयतां आनी तांच्या मुखल्या सगळ्या जिविताक बरें मागतां. तसो जेजू तांच्या काळजांत आयिल्लो ह्या भुरग्यां सांगाता सदांच रावोन दी. तांचे जिवीत चलोवन व्हरोन दी. तांकां आशिर्वादांनी भरोवन दी. वायटा विघ्नांत तांची जतन करून दी आनी प्रत्येक जावन तांकां देवबिरांतीन देवाक मनशांक मानवाल्लीं जावन वाडो आनी तशेंच जानवायन वाडोवन तांचें शिकाप बरें करून एका बऱ्या फुडाराक पावोवंक. तसो जेजू सक्कड बेसावांनी भरून दी म्हणून ह्या सक्कड भुरग्यांक हांव बरें मागतां, उल्हास पडयतां. तशेंच ह्या भुरग्यांच्या आवय बापायंक, तुमकां वडिलांक, ह्या भुरग्यांक जल्म दिवन आज पर्यंत तुमी तांकां पोसलां, राखलां, सांबाळलां, ल्हान व्हड केलां. बाबर्तेचें देणें तुमी तांकां दिलां आनी तशेंच एक आदर्श जावन तुमी फाटल्या वर्सांनी जियेल्यात आनी तुमच्या भुरग्यांक हो कुमगार घेवंक, जेजूक तांच्या काळजान घेवंक तुमी आयती गेल्यात. त्या लागून सक्कड आवय बापायंकी हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमकांय उल्हास पडयतां, अभिनंदन पडयतां. कित्याक तुमी पवित्र स्नानाच्या दिसा केल्ली ती बसोवणी तुमच्या जिवितान पाळल्या आनी त्या भुरग्यांक एका देखीक बरीत जिवितां मारिपात तुमी वाडोवन आसात, मार्गदर्शन दिवन आसात. त्या लागून तुमकांय सगळ्यांक उल्हास, अभिनंदन आनी देव बरें करूं म्हणटा. आज ह्या भुरग्यांक पयलो कुमगार घेवंक तयार केल्लीं जावन आसात आमची मोगाची सिस्टर जेश्मा आनी तशेंच मनेस्तेन शांती फेर्नांडीस. तांचो दोगांयचो उपकार बावरता. तांकां दोगांयकी देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक भुरग्यांक दोतोन शिकोवचें तितलें सुलाभेचें काम न्ही. तशेंच हे रजेचे दीस तांकां जाल्यार ह्या रजे वेळार ह्या भुरग्यांक सांगाता आसोन ह्या भुरग्यांक तरबेत तांणी केलां. आयची देवस्तुती जर तर बऱ्यान जाल्या जाल्यार मस्त तरबेती तांणी तांकां दिल्या. त्या लागून सिस्टर जेश्माक प्रत्येक जण सिस्टर शांती बेन्नादी तुमकां दोगांयकी हांव देव बरें करूं म्हणटा. मोगचेनो आज आमचो संभ्रम दर्तो केला बाप JB क्रास्तान तांच्या आजारपणाद्वारे आनी तशेंच भोव अपूर्बायन हे मिसाचें बलिदान भेटयलां. अपूर्बायचो संदेश देवाच्या उतरां संगी नियाळा संगी दिला. येवकरिस्ताचो मोल, येवकरिस्त आमच्या जिवितान कितें तें आमकां समजयलां आनी तांचो मोलादीक वेळ आज ह्या सकाळीच्या वेळा आमचे संगी करशिला. त्या लागून
बाप जे बी तुमकां हांगासर जमलेल्या आमच्या सगळ्या फिरगस कुटुंबा तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा, तुमचो उपकार आठयता आनी तुमच्याय मिसावान प्रत्येक जावन सांतोनी आश्रमाचे दिरोक्तोर जावन जायते जण लगभग 300 जाणां इनमेट्स थंयसर आसात, शिकप जोडचीं भुरगीं आसात आनी इतर जायतो वावर थंयसर आसा आनी ही सगळी जबाबदारी भोव अपूर्बायन आमच्या मंगळूर DSC खातीर ते चलोवन व्हरून आसा. तशेंच हांवें सांगलें आमच्या लायीक आयोगाचे संचालक जावन मंगळूर DSCंत ह्या आयोगाक मुखेलपण दिवन सगळ्यांक लायिकांक सांगतान जावंक बरो चुनावणा वेळार इतर संदर्भा वेळार मार्गदर्शन मुखेलपण दिवन आसात. त्या देखून आज तांचो मोलादीक वेळ आमचे संगी करसून आमच्या DSC तांणी दिवच्या सेवे खातीर तांकां देव बरें करूं म्हणटा, तांचो उपकार बावडटा. त्या देखून पाद्राबाई जोरान ताळयो दिवन आमी देव बरें करूं म्हणया. मोगचेनो आयची देवस्तुती भोव अपूर्बायन जाल्यार आनी एक कारण आमची गायन मंडळी आज भुरग्यांचे कळार भुरग्यांनी भोव अपूर्बायन हें गायन गायलां. आयच्या देवस्तुतेक सोबाय तांणी दिल्या, आमकांय मागोवंक तांणी प्रेरण दिला. त्या देखून गायन मंडळीच्या ह्या भुरग्यांच्या कळारीच्या सगळ भुरग्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटाना प्रत्येक जावन तांकां मार्गदर्शन दिवच्या मनस्तीन सोशा पिंटो तिसो आनी आज वजंत्र खेळूंक मोग केल्ल्या भाऊ शॉन तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमचो सगळ्यांचो उपकार पडटा. तांकां एक जोरान ताळयो दियांक आमी. तशेंच आज हे सगळें कुंभकाराचें कार्यक्रम लायव्ह टेलिकास्ट जाता दिव्यावाणी यूट्यूब चॅनलार आनी हाची रेकॉर्डिंग करन आसा मनीस अविनाश आनी ताचे सांगाती तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आज फोटोग्राफी केल्या कोणिका स्टुडियो आमचो तो पक्षी किरेसो एका प्रोग्रामाक आमकां सांगत दिता. कोणिका स्टुडियोचो मालक आनी तांच्या वावराड्यांकी हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. तशेंच मोगाचेनो आज आमकां कुमो केल्ल्या आल्तार भुरग्यांचो देवस्तुतेंत वांटेली जाल्ल्या तुमचो समेस्तांचो आनी प्रत्येक जाण भक्तीपणान ह्या जेजूक पयले पटीन आपणाच्या काळजांत घेतल्या भुरग्यांच्या ह्या देवस्तुतेन वांटेली जाल्यार तुमचो हरी एकल्याचो उपकार पावता. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची विस्तार आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर मागता. इतर कळोवण्यो आदल्या इतरा मिसाचेर जमा जाल्ले इस्मॉल रुपये 7,620 तुमच्या उदार मना तुमकां देव बरें करूं. येवच्या सोनवाराची देवस्तुती चलोवन व्हरूंक ल्हानपूल वाड्याघरांक, येवच्या आयताराची देवस्तुती चलोवन व्हरूंक सांजूद वाड्याघरांक. मंगळारा सकाळीं 8 वरार मीस नोवेन सक्रामेंत आराधन, ताजे उपरांत 10:30 वरार परत मीस नोवेन सक्रामेंत आराधन, 12:30 वरार भक्तिकांक जेवण जेवणाची मांडावळ करूंक ह्या हप्त्यांत वेलंकणी वाड्याघरांक. ब्रेस्तारा सांजेर 5 वरार मीस आनी बाळोजेच्या मानाक नोवेन, शुक्रारा सांजेर 5 वरार मीस मोटवे सक्रामेंत आराधन आनी कुर्साच्या रेलिकेचें नोवेन आसतलें. येवच्या इतर दनपारां 3 वरार वाड्यावार गायन आनी डान्स कॉम्पिटिशन आसतलें. त्या देखून सर वाड्याकारांनी ह्या स्पर्धेक तयार जावचें आनी जुस्त 3 वरार ह्या स्पर्धांत भाग घेवंक हांगासर येवंक हांव तुमकां उलो दितां. आज क्रिस्माची दोतोन आसची ना, येवच्या इतरा मिसा उपरांत क्रिस्माच्या भुरग्यांक दोतोन आसतलें हें गमनान घेवचें. आज संजेर 5:30 वरार ICOMचें चुनावण आसतलें. त्या देखून ICOMच्या सहसन्यांनी सचेतका सांगता ह्या जमतेक हजर जावंक हांव तुमकां उलो दितां. ह्या हप्त्यांत फेस्तां आनी स्मरणां मंगळारा भगवंत नेरव आनी अकिलेस रक्तसाक्षी, ब्रेस्तारा भगवन मथायस धर्मदूत परब, येवच्या इतरा जेजूच्या स्वर्गारोहणाची दाबाजीक परब आमी संभ्रमता. आज संजेर 4 ते 6 वरां पर्यंत ये पुनर्बेळाको ये कुटा पक्षीगिरे आमचो पंगड, तशेंच ये अंतर पंगड मंगळूर हांच्या जोड आश्रय खाल हांगासर संजे 4 ते 6 वरां पर्यंत एक तरबेती कार्यकार आसा केला. त्या देखून हातूं तरबेती जोडूंक कोणें येवयेत पूण प्रत्येक जावन जी कोण आमाल पियोवण्याक वळख जाल्लीं आसात, तुमच्या कुटुंबान कोणी आसा जाल्यार असल्यांक ह्या जमतेक येवंक प्रोत्साह दिवंक हांव तुमकां उलो दितां. मागीर हरी एका मंगळारा हांगासर 9:30 ते 10:30 वरां पर्यंत ये मिटींग चलतात. ह्या मिटिंगाक तांकां येवच्या बरी वा तांकां आमी हाडच्या बरी आमी करता. त्या देखून असल्यांक प्रोत्साह दिवंक हांव तुमकां उलो दितां. मोगाचेनो मेच्या 24 तारखेर आमचो समुदायाचो दीस आमी संभ्रमता. त्या दिसा संजेर 4 वरार हांगासर मिसाचें बलिदान आमच्या जेप्पो सेमिनरीचो रेक्टर
भोवमानादीक राजेश रोजारियो बाब हे मिसाचें बलिदान हांगासर भेटयतले. ताजे उपरांत हांगासर उक्त्या मैदानार वेदी कार्य आसतलें. तेरगून निमाणे वाड्यावर सांस्कृतीक कार्यक्रम हे आसा. तेरगून वाड्याकारांनी तयार जावचें. तशेंच ह्या समुदायाच्या दिसा खर्चा बाबतींत कोणूय कुशेन कितें कुमोक दिवंक आशेता जाल्यार दफ्तरान दिवंक हांव तुमकां उलो दितां. कॅथोलीक सभा पक्षिकेरे घटकाची उद्दे हस्तांतराची जमत येवच्या इतर मिसा उपरांत 9:15 वरार आशियाच्या जमत सालांत आसा गेल्या 6 संद्यांनी कड्डायन जमतेक आज जावचें. कॅथोलीक सभा पक्षिकेरे घटकाचे 27 वर्साच्या कार्यकारी समितीचे चुनावण जाल्ले सांदे हे परी आसात. अध्यक्ष जावन सुनील मोरास, उपाध्यक्ष जावन मॅक्सेल डिसोजा, निकटपूर्व अध्यक्ष थॉमस कुटिनो, कार्यदर्शी शैला डिसोजा, सहकार्यदर्शी ग्रेसी कुटिनो, खजनदार ग्रेसी डिसोजा, आमचो संजय प्रतिनिधी झीटा कुटिनो, श्री हिता संचालकी शांती फर्नांडीस, राजकीय संचालक हेनरी लोबो, समुदाय अभिवृद्धी संचालक जोस्पिन सल्डाना, युवा हिता संचालक लीना सांगते. ह्या सर्व हुद्देदारांक अभिनंदन पडयता, उल्हास पडयता. तांच्या मुखल्या वावराक सर्व बरें मागता. सांजुजे वस्तेगर मुंबय हें बेळमान फिरगस घरांनी बंबयंत आसा केल्लें वस्तेगर आनी प्रत्येक जावन हें घर जे कोण आमच्या दियेसीतावन वा मंगळुरांत थावन काम सोदून बंबय वेतात आनी थंयसर काम मेळ्ळ्या उपरांत वस्ती करूंक घर ना, रावची जागो ना जाल्यार असल्यांक रावोंक ते घरान दितात वा वस्ते जागो दितात. आनी त्या देखून ह्या विशयांत सडीत विवराट नोटीस बॉर्डार आसा. त्या देखून तुमच्या पैकी कोणी बंबय आसात 18 थावन 30 वर्सां भितरल्या तरणाट्यांक, त्या देखून कोणी बंबय आसा रावोंक वेवस्था ना तसल्यांक ते कुमो करतात. त्या देखून सर्तीक विवराक नोटीस बोर्ड पळयात. मोगचनो आमच्या पिरगजींत नित्य दरवाड्यान वस्ती करनाची नवीन आनी शांती फेर्नांडीस तांच्या घरांत थोडे इलेक्ट्रिकल समस्या उपजोवन थंयसर घराक उजो लागलो आनी ह्या कुटुंबाक जायतो नश्ट जाला. कित्याक म्हळ्यार जायत्यो वस्तू गेल्या, सगळें घर डॅमेज जालां. प्रत्येक जावन रांदच्या कुडांनी थंयसर सिलिंगाक मार जालो आनी ह्या कुटुंबाक जायतो नश्ट जाला. त्या लागून हें कुटुंब आमच्या बिरगज कुटुंबाचें. एका कुटुंबाक दुखताना आमकां सगळ्या बिरगज कुटुंबाक दुखता. त्या लागून ह्या कुटुंबाक आदार दिवचें आमचें कर्तव्य जावन आसा. त्या देखून जर तर कोणी ह्या कुटुंबाक आर्थीक कुमोक दिवंक आशेता जाल्यार कितेंय कुमोक दिवंक आशेता जाल्यार एकच दफ्तरान नाजाल्यार फाटल्यान थंयसर बॉक्स दवरला. त्या बॉक्सांत तुमच्या खुशेची काणी त्या बॉक्सान घालूंक हांव तुमकां उलो दिता. त्या मारीपात ह्या कुटुंबाक आमी आदार दिल्ल्या बरी जाता आनी तांच्या ह्या कश्टा वेळार थोडे सहाय आमी दिल्ल्या बरी जाता. त्या देखून उदाहरणाच्यांनी मुखार येवंक हांव तुमकां उलो दिता. पर मंगळारा हांवें सर एनावन्स केल्लें आनी आमचें लायव्ह टेलिकास्ट जाता हुबळीच्यान. कोण एकल्यान हुबळींत जें कितें आमी एनावन्स केल्लें ताणें थंयसर पळयल्लें आमी कुटुंबाक घरां बांदता वा घरांक कुमो करता म्हणून. आनी ताणें मणिपाल ताचें दुव आसा, दुवेक दान थोडी कुमोक ताच्या मापान पळय बरें मनाचे मनीस जायते आसात. त्या देखून असलें बरें मन तुमी पिरगज घरांनी ह्या कुटुंबांत दाखोवच्याक हांव तुमकां उलो दितां. गेले त्या हप्त्यांत ब्रेस्तारा राती वेलंकणी वाड्याची मानेस्तेन ग्लॅडीस डिसोजा देवादीन जाल्ली आनी तिची मोर्नाची रीत शुक्रारा दिसा संजे 4 वरार हांगासर आमी सोलोवन व्हेल्ली. दुखेस्त जाल्ल्या तिच्या पुतांक कुटुंबादारांक आमी बुजावन पाठयता आनी देव तांकां आदार दिवन मागता. आनी पिरगज कुटुंबांत हांव देवादीन जाल्ल्या आमच्या भयणीच्या आत्म्याक हांव शांती मागता आनी तसोच आमी तिजे काकुलत करून दिवन आमी मागता. आत्मशक्ती विविधोद्देश सहकारी संघ पक्षिकेरे आज तांणी वैद्यकीय नेत्र तपासना दंत चिकित्सा शिबीर मांडून हाडलां. त्या देखून आंबेडकर भवन पक्षिकेऱ्यांत हें शिबीर चलता. त्या देखून कोणाय की हें तपासणी करूंक जाय जाल्यार थंयसर वचूंक हांव तुमकां उलो दितां. आतां निमाणें कंथर जाल्या उपरांत आमी ह्या जाग ह्या भुरग्यांक सांगात एक फोटो काडटा. तशेंच दोतोन शिकयलीं शिक्षक शिक्षकी आमी सांगात एक फोटो काडटा. ताच्या उपरांत आवय बापायनी उडास दवरचें. तुमच्या भुरग्यां सांगाता आलतारी मुखार एक फोटो काडूंक मात्र तुमकां अवकाश आसा. सकाळीं एक फोटो आलतारी मुखार काडचें. ताच्या उपरांत उरले सकट फोटो भायर वचून काडच्याक आनी त्या मारीपात इगर्जेचें पवित्रपण सांबाळच्या खातीर हांव तुमकां उलो दितां.
फोटोकान जाल्लेंच भुरग्यांनी आनी आवय बापायनी आश्रयाच्या थंयसर क्लासरुमाक वचचें, थंयसर भुरग्यांक थंड पिवन आनी तशेंच थोड्या खाणाची वेवस्था केल्या. त्या देखून भुरग्यांनी सगळ्यांनी तुमी आवय बापायंक थंयसर आसा, त्या देखून तुमी आवय बापायनी भुरग्यांनी थंयसर वचून हें सेवूंक हांव तुमकां उलो दितां. तशेंच गायन मंडळीच्या सकड सांद्यांनी आश्रयाच्या क्लासरुमाक वचचें, थंयसर तुमकां खाना पिवाण्याची वेवस्था केल्या. तशी तुमी सेवच्या खातीर हांव तुमकां उलो दितां. परत मोगाच्यान तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. ह्या दिसाचे बेसांवां आशिर्वादां तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर मागता. समेस्त आमी उबे रावया, निमाणें गीत आमी गावया. एक घडी रावचे कोंता बेंतीनेचेर आशिर्वाद घालता. निमाणे कंदार जाता आसतना हांगासर भुरग्यांक आमी कोंतांनी बेंतीन दिता. पद प्रार्थुया. सरस्परा वरून नजल्या तसल्या देवा आमी तुका वाखणता. संवसाराच्या आरंभातान आदी क्रिस्ताक तुवें सगळ्यांचो कुंवर आनी शेवट केलो आनी तुज्या पुताची आवय आनी सांगातीन जावच्याक दुलोबायन आनी विचित्र मांडावळीन हांव क्वारमरीक ताचे कडेन एकवट आयली. पवित्र सभेचें प्रतिरूप आनी नमुनो आमची सगळ्यांची आवय आनी शारोतीन तिची नवी स्त्री तिने आदले एवेचे लुकसाण भरून काडलें. सियोनाची उत्तम दूतूय तिने मूळ पुरुषाचे खालते अत्रेक आस्कार सुस्कारांक एकवट आयले. आदल्या इस्रायलाचो बरोसो काळजांत वाळ गेलो आनी दुर्बळ आनी खालती साकर नदी तिचे वरवीं तुजो पूत आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त नितीचो सूर्य उदेलो. पवित्र बापा आमी तुज्या लागीं मागता खालतेपणी भाग्यवंत क्वारमरीची ही कोंतां आनी बेंतिन्यो तुवें तयार केल्यात. त्या बावार्थ्यांक सदांच ती आदार मेळो आनी दोळ्यांनी ती पळयतात. ती प्रतिमा आपल्या काळजांत खांतो तांचो बावार्थ अखंड बरवसो तीर जावं हे मागणें आमी करता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गोंड्या म्हज्या नामान तुका बरोबर शकता. माय मोयण्याचे दुलो प्राणी जेना तुज्या लागता माये. माय मोयण्याचे दुलो प्राणी जेना तुज्या लागता माये. लावाशिकर आमकां देणे अदमोराचे पापाविणे परतून आमी पडनाशे. आजा सरकी जी येशे माय मोयण्याचे दुलो प्राणी जेना तुज्या
सुद्धा देवा आम बसत विनंती कर भगवंत कुसाचे करुणे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.